नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 2037 मेरेन विकसीत गोंय करपाची मोख दवरून 2025-2026 अर्थीक वर्साचे अदमासपत्र मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय विधानसभेत केले सादर. ताळगांव मतदारसंघात वीज वाहिन्यांचे काम फुडल्या वर्सा मेरेन जातले पुराय. ढवळीकर हांची विधानसभेत जाप. फाटल्या 10 वर्सांत देशात न्यूक्लियर रिएक्टराची वाडल्या संख्या. जितेंद्र सिंग आयज लोकसभेत गोंय राज्य विधानसभा वेंचणूक क्षेत्रात अनुसूचित जातीं खातीर आशिल्ल्या आरक्षणाचे मांडले विधेयक. अलाहाबाद उच्च न्यायालयान बलात्कार प्रकरणाचेर घेतिल्ल्या वादग्रस्त निर्णयाचेर सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायलो खेद. अलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायाधीशांचो निर्णय असंवेदनशील. सर्वोच्च न्यायालय. आणि विधानसभा अधिवेशना उपरांत जावपी मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या फाटभुंयेर गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आयज घेतली संसदेत प्रधानमंत्र्यांची भेट. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला विकसित भारत 2047 या संकल्पनेचेर आधारीत विकसित गोंय 2037ची मोख आपल्या सरकारान दवरल्या. अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर सरकार उदरगतीचे काम करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आयज विधानसभेत तांणी 2025-2026 अर्थीक वर्सा खातीर अंतरीम अदमासपत्रक सादर केलें. डबल इंजिन सरकार राज्यात आशिल्ल्यान केंद्र सरकारान व्हडा प्रमाणात अर्थीक सहाय्य दिला अशें नमूद करून मनसमर्पित तनसमर्पित या कवितेच्यो ओळी वाचून आपल्या अदमासपत्रकीय उलोवपाक तांणी सुरवात केली. समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दो. विकसित भारत 2047च्या दिशेन वाटचाल करपी भारत देशाच्या हावेसाक बळगे दिवपी गोंय राज्याच्या फुडाराचो वेध घेवपी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हाका खूब खोस भोगता. आमचे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणा खाला देश साधन सुविधा विकास आणि व्यक्ती विकासाचे नवे मापदंड प्रस्थापित करताना आम्ही पळयतात. ताचे निरंतर मार्गदर्शन आणि भक्कम साथ याच बळग्यार जण एकलो गोंयकार केंद्र आणि राज्य अशा डबल इंजिन सरकारच्या अभूतपूर्व कामगिरीचो प्रत्यक्ष अनुभव घेता. आमच्यो महिला भगिनी, आमचे युवा, आमचे शेतकरी, आमचे दिव्यांगजन, विद्यार्थी तसेच गोंय राज्याच्या बऱ्या ग्रीन फुडारा खातीर कार्यरत जण एकल्या गोंयकारांच्या इच्छा आकांक्षाक न्याय दिवपी अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय हाचे भान राखपी आणि स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेक हांव उबो आसा. सभापती महाशय, ह्या पवित्र सभागृहात सलग 7वें फावट अर्थसंकल्पीय भाशण करपाची म्हाका संद मेळ्ळ्या आणि सांगपाक खोस भोगता की हांवें गोंयच्या जनतेक दिल्ल्या आश्वासनाची 100% पूर्तता करपाचो प्रामाणीक यत्न केला. नीती आयोगान थारायल्ल्या शाश्वत उदरगतीचे ध्येय 2028 मेरेन गोंय सरकार सादतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. शिक्षणीक मळार 2100 रुपयाची तजवीज सरकारान केल्या. 442 शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक्स विशयाक चालना दिवपा हेतान सरकारान CM केअर या कार्यावळी खाला 19 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या. बालरथा खातीर पर्यायी व्यवस्था करपाची घोषणाय तांणी ह्या अदमासपत्रकीय भाशणात केली. स्कूल एड्युकेशन खात्या खातीर 2100 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अंतर्गत एक महत्वाचो मापदंड आसपी साक्षरता ह्या बाबतीत आमचे राज्य 100% लिटरसी ही मोख साध्य करपाक सज्ज आसा. सभापती महोदय, राज्यभरात 442 वयर शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक येवजण केअर्स यशस्वीपणान चालीक लायल्या. हे जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता की 24 गोंयकार विद्यार्थी इंटरनॅशनल बेरबास कॉम्पिटिशन्स ऑन कॉम्प्युटिंग स्किल कॉम्प्युटिंग थिंकिंग या आंतरराष्ट्रीय सर्तीत देशात पहिल्या 50 क्रमांकात आसात. या योजनेचो सकारात्मक परिणाम मतीत घेऊन CM केअर्स ही योजने खातीर 25-26 या वर्सा अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढून 19 कोटी रुपया केल्या. हाच्या खाला 2 सेंटर ऑफ एक्सिलन्स आणि 12 तालुक्यांनी प्रॉक्टर टेस्ट सेंटर स्थापन केला.
पोन्न्या गोंया बासिलिका चर्च वाठार वारसो थळ म्हण केंद्र सरकारान अधिसूचित केला। त्या सुवातेचेर कसलेच तरेचे उद्देगीक वा वेवसायीक प्रकल्प येवचे नात अशी स्पष्ट गवाय पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी काल विधानसभेत दिली। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी कुमारजुंवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी मांडिल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर ही खबर फटीची आसा अशें सांगले। भारत सरकाराच्या प्रसाद येवजणे खाला पोन्न्या गोंयांत येवपी गोंयच्या सायबाच्या भाविकांक गरजेची सुविधा कायम स्वरुपात दिवपाची येवजण आसा अशी फोडणीशी मंत्री खंवटे हांणी मुखार केली। बॅकफिल जी एरिया इतली 15-20 वर्सांची बॅकफिल एरिया आशिल्ली जेन्ना काडपाक क्लीन करपाक घेतली डायरेक्ट तू चर्चीन वच देवस्थान कर तुका रिक्षा हाडून परत सोडटा आनी तू भायर सर। पार्किंगाक तांकां त्रास जाताले थंय ते क्लियर करपाक घेतले। सगळ्यो सुविधा ह्यो स्पिकर्सार तांकां जाय तश्योच करून दिल्यो जातून खंयचीच कमर्शियल एक्टिविटी ना बट फॅसिलिटीज एंड एम्युनिटीज आर बीइंग प्रोवायडेड। भावनेन जी केल्ली कामां टेम्पररीली आशिल्ली जी एक्सपोजिशना वेळार केल्ली तीच परमनंट नेचरान हाडून फॅसिलिटी टू द टुरिस्ट दिवपाचो प्रयत्न ह्या प्रसाद स्किमीन जवळ जवळ 17 कोटी म्हणून सेंट्रा कडल्यान आमी हे करता कित्याक वी बिलीव इन सबका साथ सबका प्रयास सबका विश्वास आणि सबका विकास। भौशीक बांदकाम खात्याच्या सुरू आशिल्ल्या भरती खातीर कोंकणी भास जाणा आशिल्ल्या उमेदवारांक कोंकणी भाशेचे प्रमाणपत्र दिवपाची गरज ना अशी स्पष्ट माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली। आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी केल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणे वरवीं ह्या विशयाचेर तांणी सरकाराचें लक्ष वेधिल्लें ताचेर मुखेलमंत्र्यांनी ही जाप दिली। परत एकदा हांव सगळ्या हांव म्हणून सांगता तांच्यांनी ताका कंपल्सरी सर्टिफिकेट आपल्या कोंकणीन येता म्हणजे कितें जाता आतां कोंकणी अकादमीक आमी हे केला ऑथॉरिटी दिल्या सर्टिफिकेट म्हणजे बरोवपाक आनी कोंकणी येवपाक जाय म्हणून ऑथॉरिटी दिल्या बिकॉज ऑफ दॅट पोस्टमॅन पोस्ट घेवपाचे पळय तेज्या खातीर ह्या पोस्टा खातीर 15 इयर रेजिडन्सी कंपल्सरी आसा। स्कील टेस्ट घेता आसतना ताका कोंकणी उलोवपाक येवपाक जाय सर्टिफिकेट कोंकणीची लावपाची गरज ना। विदेशी पर्यटकांक गोंयांत आकर्षित करपा खातीर दर वर्सा पर्यटन खातें सरकारी यंत्रणा पर्यटन उद्देग मळावेली आस्थापना आनी संबंधीत घटकां वांगडा भासाभास करून कार्यावळ थारायता अशी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिली। हिंट ट्युरिझमाक उर्बा दिवपा खातीर सांस्कृतीक पारंपारीक कार्यावळींक लेगीत पर्यटन खात्यान तेंको दिला आनी ताका देशी पर्यटकां वांगडाच विदेशी पर्यटक लेगीत वांटो घेवन बरो तेंको दिता अशें तांणी सांगलें। कल्चरल टुरिझम प्रमोट करपाक आज आमी सावजुवां वेलो बोनेराचो सपोर्ट वाडयलो आमी चिखलकालो तयार केलो वीरभद्र आनी बाकीचे फेस्टिवल रविबाई आनी बाकीच्या कडेन उलून आमी करूंक सोदतात थ्रू आउट द इयर फेस्टीव कॅलेंडर करूंक सोदता जातूंतल्यान जो टुरिस्ट येता पर्यटक तो जानेवारीन यो नोव्हेंबरान यो डिसेंबरान यो ताका कितें तरी कल्चरल पळोवंक मेळटलें। गोंयची दायज गोंयचे कल्चर हे दाखोवपाची जी प्रथा आसा सगळे आमी कॉम्युनल हार्मोनीन आसात ते दाखोवपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा तातूंत कल्चरल टुरिझम आमी प्रमोट करता। सर ह्या 2 वर्सान आमी गोवा बियॉन्ड बीचीस प्रथा चालू केली जी पयलीं नाशिल्ली। We started going and exploring hinterlands. We are today promoting MICE tourism. We are today promoting adventure. We are promoting weddings as a destination. Wellness चालू केले आणि हे वर्टिकल्स करता असताना इको टुरिझम आणि बाकीच्या हातूंतल्यान साहजिक आसा that we need to start representing it in a manner where we can talk international markets, domestic markets आणि लोकल आमच्या कम्युनिटीजांक कशा पावतले काय म्हणून। तालिगांव मतदारसंघात उच्च दाबाच्यो वीज वाहिन्यो जमनी पोंदच्यान घालपाचें काम फुडल्या वर्सा पुराय जातलें अशी जाप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी विधानसभेत दिली। प्रस्नवराच्या काळात तालिगांवचे आमदार जेनिफर मोन्सेरात हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक मंत्री जाप दिताले। म्हाका सांगपाक गर्व आसा की साधारण 61 किलोमिटरांतले आमी 37 किलोमिटर का आमी LT अंडरग्राउंड कंप्लीट केले। हांव हे कित्याक म्हणटा कारण 1965 ते 70 हाजे भितर हे ओवरहेड कंडक्टर्स आशिल्ले आनी हे ओवरहेड कंडक्टर भाऊसाहेब बांदोडकरान घातिल्ले आनी हे सगळे ब्रिचाल जाल्ले आनी हे ब्रिचाल जाल्ले कारणान सगळो म्हणजे आमी करोड हो शब्द वापरता पूण हांगा ब्रिचाल पिठो जाता आनी त्या खातीर जो लोड आसता ते वायरी लोड घेना आनी त्या खातीर सगळे जेन्ना हें काम चालू केलें तें आतां फक्त 24 किलोमिटर काम उरलां तातूंतले जवळ जवळ 3 किलोमिटराचें काम टेंडरींग हातूंत चालू आसा 24तलें आनी तिणें जी 2 लॅटरां आमकां केल्ली स्पेशली डेटेड 1/7/2024 आणि 31/1/2025
ही जी लेटरां तिणें केल्ली तातूंत तिणें 3 कडेन एक्स्ट्रा इमिडिएट घे म्हणून सांगलां. ते अंदूच्या वर्सा आमी कंप्लीट करता. आनी त्या शिवाय जे पंचायत उरल्या, तालिगांवची पंचायत काही वार्ड उरल्या, त्या खातीर 3, 4, 5 आनी 6 अशे 4 वार्ड उरल्या. ते जवळ जवळ 14.5 किलोमिटर जाता. तेही अंदूच्या वर्सा आमी कितें तांणी स्पश्ट केले. स्वयंपूर्ण गोवा हो एक प्रोग्राम जासून ते मिशन आसा. म्हणजे प्रायम मिनिस्टरचे आत्मनिर्भर भारत हे मिशन फुडें व्हरता आसतना स्वयंपूर्ण गोवा हो आमी मिशन म्हणून सुरवात केले. आणि गोयच्या 191 ग्रामपंचायती 14 म्युनिसिपालिटीनी जे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र तालुका नोडल ऑफिसर्स हांच्यांनी जे काम केले, खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांकडे तो जर पॅरामिटर जाय जाल्यार लायव्ह स्वयंपूर्ण हाजेर एकदा वचून पळय. आमी तशें म्हणटा की आमी प्रायम मिनिस्टरच्या लिडरशिपीच्या सकयल विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळोवपाक लागल्या. देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना हो भारत देश खंय आसचो, कसो आसचो आनी त्या भारत देशात गोंय आमचें कशें आसचें तोय विजन डॉक्युमेंट आमी करपाक सुरवात केला. हेजेन म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047 म्हणटा तेन्ना विकसीत गोवा 2037 हाच्या पयलीं जावपाक जाय. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नॅशनल पर. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. लोकशायेत खंयच्याय सरकाराची उपलब्धी म्हळ्यार जनतेचे समाधान अशें उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी म्हळां. ते मुखेलमंत्री पदाच्या त्यांच्या 8 वर्सांच्या कार्यकाळा संबंधी एका खाजगी वाहिनीवेल्या पॉडकास्ट कार्यावळीत उलयताले. प्रधानमंत्री मोदींच्या नेतृत्वाखाला यूपीची भोव उदरगत जाल्या अशें तांणी म्हळें. लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि. पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में जनता जनार्दन की सफलता के समर्थन को मैं सरकार की उपलब्धि मानता हूं. किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, वह एग्रीकल्चर का हो, युवाओं से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, टूरिज्म का हो, या फिर जो प्रधानमंत्री जी जिस बात को लेके कहते हैं विरासत और विकास के बेहतर समन्वय का, तो उसका सबसे जीवंत और मूर्त मान कोई एक साक्ष्य हो सकता है तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है. तिसरे फावट सरकार स्थापन करपा खातीर पक्ष यत्न करतलो अशें योगी आदित्यनाथ हांणी म्हळें. भाजपाचो खंयचोय कार्यकर्ता मुखेलमंत्री जावं शकता अशें तांणी सांगलें. कोई मुख्यमंत्री 5 वर्षों तक लगातार काम करे और फिर से वह 2/3 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बना ले, ये फर्स्ट टाइम हुआ था. और यह भी उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी थी. और पिछले 8 वर्ष से तो हम यहां सेवा कर ही रहे हैं. तो सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल हमारी पार्टी का था, उसको प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण
आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारे साथ में है, और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा वह सरकार में आएगा। नहीं, मैं क्यों बन सकता हूं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। लोकसभेचे कामकाज आज प्रश्नवरान सुरू झाले। या प्रश्नवरात गिरायकासंबंधी आशिल्ल्या कागाळीचेर प्रश्न विचारले। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी संबंधित प्रश्नाचेर जाप दिली। परमाणु संयंत्रा संबंधी प्रश्नवराच्या काळान वांगड्यांनी प्रश्न विचारलो, ताची जाप केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी दिली। राज्यसभेत शून्यवराच्या काळात लोकहिताकडेन संबंधित प्रश्नांचेरूय चर्चा झाली। राज्यसभेत आज बँकिंग कायदो संशोधन विधेयक 2024चेर चर्चा झाली। जाल्यार लोकसभेत त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 आणि गोय राज्य विधानसभा वेंचणूक क्षेत्रात अनुसूचित जनजाती आरक्षणाच्या मुद्द्याचेर भासाभास जावन ही विधेयकां मान्य जावपाची शक्यताय आसा। लोकसभेत परमाणु संयंत्राविशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर जाप दितना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी सांगले की फाटल्या 10 वर्सांत देशात न्यूक्लियर रिएक्टरांची संख्या वाडल्या आणि संबंधित वाठारात रिएक्टर स्थापित करपाचें काम नेटान सुरू आसा। वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत रुचि और हस्तक्षेप से न केवल रिएक्टर्स की संख्या बढ़ी है, बल्कि उन क्षेत्रों में जहां पहले नहीं हुआ करते थे वहां पर भी इनका स्थापित करने का काम शुरू हुआ है। उदाहरण के तौर पर सन 2014 से पहले अधिकतर तमिलनाडु और आंध्रा की ओर दक्षिण में और पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात। आज हमारे बगल में यहां से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखनगर शहर में रिएक्टर स्थापित होने वाला है, कुछ ही साल में फंक्शनल हो जाएगा। इसी प्रकार इसी सरकार ने सन 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक ही कैबिनेट मीटिंग में बल्क अप्रूवल ऑफ 10 रिएक्टर्स किया था, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और उसी स्पिरिट और उसी भावना और उसी क्रम को जारी रखते हुए अभी हाल ही के बजट में आपने देखा कि इसका और विस्तार करने हेतु न्यूक्लियर मिशन की घोषणा की गई है, जिसमें अलग से राशि भी निर्धारित कर दी गई। वक्फ बोर्डाचेर संशोधन करपा खातीर गठीत केल्ल्या समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल हांणी आयज दूरदर्शना कडेन वक्फ बिला विशीं उलोवप केलें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारतांतल्या मुसलमानांक आनी अल्पसंख्यांकांक फटीची म्हायती पुरयता असो आरोप तांणी हे वेळार केलो। कहीं न कहीं देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश की एकता को, अखंडता को या देश के उस गंगा जमनी तहजीब को में वो कहीं न कहीं राजनीति कर रही है। आखिर अभी वो अमेंडेड बिल पार्लियामेंट के सदन में नहीं आया और इसके पहले ही जंतर मंतर में धरना, आज पटना जा रहे हैं, अपोजिशन को भी यूनाइट कर रहे हैं, इससे साफ राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में गुमराह करके भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून बनेगा तो हमारी मस्जिद चली जाएगी। किस क्लाज में गवर्नमेंट ने अमेंड किया है या हमने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, पब्लिक डोमेन में है, कहाँ उनके रिलीजियस चीज़ों की सिक्योरिटी नहीं है और इसके बावजूद भी अगर गुमराह कर रहे हैं तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं चाहे तुष्टीकरण की राजनीति हो, इस पर राजनीति कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं और देश में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अलाहाबाद उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या वादग्रस्त निर्णयाचेर सर्वोच्च न्यायालयान हरकत घेतल्या। खंयच्याय चलयेक चुकीच्या पद्दतीन धरप वा पुलापना व्हरप म्हळ्यार बलात्कारा खातीर यत्न न्हय असो निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयान दिल्लो। सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश BR गवई हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या खंडपीठान ह्या निर्णयाचेर खेद उक्तायला। अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दिल्लो निर्णय न्यायाधीशाची असंवेदनशीलताय आणि मनीसपण नाशिल्ल्याची भूमिका स्पश्ट करता अशें सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान म्हळां। अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हो निर्णय 4 म्हयन्या उपरांत दिल्ल्यान गडबडेत हो निर्णय जालो अशें म्हणूं येना अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयान केल्या। अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी दिल्ल्या वादग्रस्त निर्णयाचेर भाजपाचे लोकसभा वांगडी मुकेश राजपूत हांणी खर टिका केली। अशा लोकांनी देशाची माफी मागपाक जाय आणि ह्या निर्णयाचेर बेगोबेग कारवाय जावची अशी मागणी तांणी लोकसभेत केली। पदासीन न्यायाधीश जब इस तरह की बात महिलाओं के प्रति कहते हैं कि किसी महिला या युवती के प्राइवेट पार्ट को टच करना या कपड़ा फाड़ना यहाँ तक कि उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना यह बलात्कार के प्रयास के दायरे में नहीं आता। ये अत्यंत भयावह एवं शर्मनाक है। मैं इसकी खुले शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। महोदय, जहाँ संविधान में किसी महिला को आंख मारना भी अपराध की श्रेणी में आता है, वहाँ कोई भी इस प्रकार की घटना को बलात्कार न माने।
ये कैसे हो सकता है? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने संज्ञान में लेकर और वहां पर इस तरह के जो वक्तव्य देने वाले इनके खिलाफ में संविधान के दायरे में रह के कार्रवाई की जाए, जिससे कभी भी इस तरह की दोबारा घटना ना हो। भारतीय वेंचणूक आयोगान बूथ पावण्यावेल्या अधिकाऱ्यां खातीर प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन केला। या शिबिरात आसाम, बिहार, केरळ, पुडुचेरी, तामिळनाडू आणि अस्तंत बंगालातल्या जिल्हो वेंचणूक अधिकारी, वेंचणूक नोंदणी अधिकारी आणि बूथ पावण्यावेल्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा। हे प्रशिक्षण शिबिर दिल्लीच्या IIITM सभागृहात आयज आणि फाल्यां चलतले। या प्रशिक्षण कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान 1 लाख बूथ पावण्यावेल्या अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण मेळटले आणि विधानसभा वेंचणुकां खातीर मास्टर ट्रेनर तयार करप ह्या उद्देशान हे प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केला, अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगले। इस ट्रेनिंग में हम लोग 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स में से 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे, जिससे कि जब वो वापस जाएं तो असेंबली लेवल मास्टर्स ट्रेनर्स बन पाएं और बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन कर पाएं। चुनाव आयोग के इतिहास में ये पहली बार है और आशा है कि देश के सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स इसका लाभ उठाएंगे और इस ट्रेनिंग के जरिए इस देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। गोय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची संसदेत सदिच्छा भेट घेतली आणि गोयात सुरू आशिल्ल्या राजकीय घडामोडींविशीं आणि उदरगतीच्या कामांचेर भासाभास केली। केंद्र सरकाराचे गोयाक पुराय सहकार्य आसतले अशी गवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्या, अशें गोय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी तांच्या सामाजीक माध्यमावेल्यान प्रकाशीत केल्ल्या संदेशात म्हळां। गोयात मंत्रिमंडळ फेरबदल अधिवेशना उपरांत जावपाचो आशिल्ल्यान ही भेट महत्वंत हांचो हा उपकारी आसा। तांणी दाखयल्ल्या विस्वासा खातीर आपूण महापौर पदाचेर रावपाक शकला, अशें पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी ह्या वेळार सांगले। Our biggest challenge now is that smart city thing. We want them to finish their work as soon as possible and to leave the city. And now their deadline is fast approaching also, so we hope they get all of their work done on time. Apart from that, we have a regular desetting work is carrying out as I think the police and NGOs, certain NGOs last night or day before have conducted raids to remove all the beggars from our city. So we're working on a lot of things. Our municipality building, for example, now we don't have any space to move, so that building is that project is really stuck right now. But apart from that, we're making progress in all of our things. The market also in phase 1 made significant progress. The same with a lot of our ongoing issues also. Pre-election work is going on now. There should not be an issue. Now, wherever smart city work is going on, we'll have to conduct it last. But we already have a list of all the awards that we've completed. गुजरातची पॅरा टेबल टेनिस खेळगडी आणि पॅरा एशियन गेम्स पदक जैतिवंत सोनल पटेल हांणी म्हळां की खेलो इंडिया पॅरा गेम्स सर्तीन पॅरा खेळगड्यांक नवे बळगे दिला। सोनल 6 वर्सांची आसतना तांकां पोलिओ जाल्लो। सोनलान तांच्या खेळामळावेल्या प्रवासाविशीं दूरदर्शनाकडेन संवाद साधलो। सेकंड टाइम खेलो इंडिया हो रहा है दिल्ली में और पैरा खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है आगे जाने का। और जैसे कि बाहर प्लेयर को कोई पहले जानता नहीं था और ये खेलो इंडिया मंच ऐसा है कि सारे पैरा खिलाड़ियों को सभी जगह दिखाते हैं और ऐसा है कि पैरा प्लेयर कुछ कर सकता है, ऐसे सब दिखाते हैं। काल गोयात बऱ्याच वाठारांनी जगला आणि गडगड मारून पावस पडिल्ल्यान वातावरणात बदल जाणवलो। दिसभर आशिल्ल्या गरमेक लागून बेजार जाल्ल्या नागरिकांक पावसाक लागून थाकाय मेळ्ळी। आणि आता नदर मारया आयच्या तापमानाचेर। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। 2037 मेरेन विकसित गोय करपाची मोख दवरून 2025-2026 अर्थीक वर्साचे अदमासपत्र मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोय विधानसभेत केले सादर। तळगाव मतदारसंघात वीज वाहिन्यांचे काम फुडल्या वर्सा मेरेन जातले पुराय, ढवळीकर हांची विधानसभेत जाप। फाटल्या 10 वर्सांत देशात न्यूक्लियर रिएक्टरांची वाडल्या संख्या। जितेंद्र सिंग
आज लोकसभेत गोय राज्य विधानसभा वेंचणूक क्षेत्रात अनुसूचित जातीं खातीर आशिल्ल्या आरक्षणांचे मांडले विधेयक। अलाहाबाद उच्च न्यायालयान बलात्कार प्रकरणाचेर घेतिल्ल्या वादग्रस्त निर्णयाचेर सर्वोच्च न्यायालयान उक्तायलो खेद। अलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायाधीशांचो निर्णय असंवेदनशील, सर्वोच्च न्यायालय। आणि विधानसभा अधिवेशना उपरांत जावपी मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या फाटभुंयेर गोय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।